म्हाका दिसता बरी गजाल आसा। आणि हो युनिटी मॉल कोणाच्या फायद्याक एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कसली तरी स्कीम तातूंतल्यान कितें तरी अशें प्रदर्शन आनी हे करपाचो पूण हो येदो व्हडलो जागो पर्यावरणाच्या दृश्टी इतको सेन्सिटिव्ह आता सगळ्यांनी सांबाळतलो म्हणटा त्याचे सकल आसा। आणि आज जर तुम्ही ह्या कदंबा पठारात पळयत ह्या कदंबा पठाराचे जी पयलींची जी सैम आसा ती हळू नश्ट जायत चल्ल्या। हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाल्यात, प्रायव्हेट प्रोजेक्ट जाल्यात, गव्हर्मेंटूय प्रोजेक्ट येतात आणि पॉलिटिकल पार्ट्यांचेय प्रोजेक्ट येतात। आज हांगा एक व्हडलो ऑफिस सुरू जाला, व्हडले ऑफिस तेन्ना हांगा भरपूर वावर जातलो। त्याच बरोबर आज हांगा हे युनिटी मॉल जे उबारपाची हालचाली चालू आसात ताच्या फाटल्यान रियल इस्टेटीचे व्हडले षडयंत्र आसा। हांगसरली आख्खो वाठार व रियल इस्टेटीन वाटून घेतला, तितून पॉलिटिशियन आसा। हांव आजोसी मंडळ डोरी आडीच्यान जे कदंबा पठार सुरू जाला ते हांगा चिमला पावला आणि हांव हांगा लागींच रावता। आख्खो वाठार आज नश्ट जाला आणि हो वाठार असो येदे मोठे प्रमाणात विकास म्हणजे खरो विकास न्ही, हे डिग्रेडेशन आसा ते जाले जाल्यार फुडलो काळ खूप धोकादायक आसा। हांगा उदकाची हांगा बाकीचे सगळे इश्यूची सॅनिटेशनाची या सगळ्याचो विषय जातलो। आणि आज आमी जे वेटलँड म्हणटा जे वेगळे वेगळे रामसार सायट म्हणटा त्यो सगळ्यो नश्ट जातात आणि हेची सुरवात हांगसरल्यान ह्या चिमला तयार लेखाच्यान जातली। म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन आम्ही आता रवींद्रान म्हटले की आमदाराक विचारपा जाय। म्हाका विचारपाक दिसता आज हांगा आमदार खंय आसा? जर तो आमदार ह्या भागाचो आमदार आज हांगा सांतनगराचो आमदार आसा, बाकीचे सगळे आसात, पूण ह्या भागाचो जर आमदार हांगा येवन लोकांक सांगूंक सोदिना, जशें IITची सायट थंय जाता थंयचो आमदार लोकांक कांयच सांगूंक सोदिना, हे सगळे एकामेकाक फितूर जाल्ले आसात, तांचे एकामेकाचे हितसंबंद आसात। त्या आमदाराचेर तुम्ही डिपेंड रावपाक जायना, हे लोकांनीच मुखार येवन हो लढो लढचो पडटलो। हांगा म्हाका सगळे लोक एका लागून तयार आसात। आमी सगळ्यांनी एकठांय मेळून हो लढो लढोया। देव बरें करूं। लागीं दोन उतरां सांगपाक सगळ्यांक देव बरें नमस्कार। हांव सरफराज। आमी आयज हांगा आयल्या चिंबल लेकाक लागून। चिंबल म्हणल्यार हे उदीक आसा पळय फक्त चिंबलकाराक न्हू, सगळे हे पणजेकाराक वयता आणि तालिगांव तेंकां वयता। तर हे उदीक आज वाचोवपाक आमी सगळे हांगा आयल्या। आमचे सगळे आभारी म्हणटा सरकारचे आनी वतान हांगा रावल्या आणि आपलो टायम दिला बसीत दिल्या। आणि हे सरकाराक मी सांगूंक सोदता आमी हांगा हे युटिलिटी मॉल हाडूंक दिवचेच ना, म्हणजे दिवचेच ना। आमी आमकां जॉब गावचे ना, आमकां कांयच फायदो ना। हे फक्त आयकले हांगा राजकारण पयशे करतले, कॉन्ट्रॅक्ट व्हडले दितले आणि सगळे आमचे गोंयचे हातले काबार करतले। रावन गोंयचे कडेन जागो ना, बरोबर जागो आसा, बट तेंच्यानी लोकांक सांगला, तेका सांगला अशें तू जर ते प्रोजेक्ट आमकां हांगार तुका आमी काबार करतले म्हणून। तेका लागून तो आपले कॉन्सी सोडून सायडीकचे कॉन्सी आहा पळय थंय आपलो हे हाडूंक सोदता। आमी तेका एकूच सांगूंक सोदता बाबा तू हे हांगा आमचे चिंबल नाका, आमचे ML सुद्दां आसून तुका हे आसूं मुबारक, आमकां नाका। आमकां म्हणलें रे युनिटी मॉल हांगा नाका म्हणलें नाका। देव बरें करूं। म्हाका दोन उतरां सांगपाक लुसियो चोणकोना लागीं हांव फकत 3 पॉयंटाचेर उलयतलो। 2 मिनटां दिल्या म्हाका, सो 3 पॉयंट कवर करता। पयले सुवातेर जेन्ना आमी हे मॉलाचे डॉक्युमेंट्स वाचपाक लागले तेन्ना वॉटर रिक्वायरमेंट जे हे मॉलाक लागतले तेंच्यांनी म्हणलेले 2 लाख लिटर दिसाक। कितले? 2 लाख लिटर दिसाक। आणि जेन्ना आमी असेंब्लीन एक क्वेश्चन मांडलेलो की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले उदक
शॉर्टफॉल आसा म्हणजे कितले उदक कमी पडटा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना आमकां एक जबाब येयलो एक आन्सर येयलो 20 लाख उदक लिटर्स कमी पडटा. सो जेन्ना आमकां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे गांव हे चिमला गांव आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा जेन्ना आमकां 20 लाख लिटर ऑलरेडी कमी पडटा गव्हर्नमेंट 2 लाख मोला कशे दितले तुमकां सारखे आमी आनी एक क्वेश्चन मारलेलो असेंब्लीन चिमला गांवान कितले वरां उदक रिलीज करता ते कितले वरां रिलीज करता तुमकां जाणा 2 करता. सो जेन्ना गांवाकूच उदक सारखे दिवंक जायना तेंच्यांनी आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक सारखे दिवंक जायना. सो हे मोलाक कशें दितले उदक हो एक पॉइंट. सेकंड पॉइंट हेंच्यांनी म्हणलेले बांदतले 5 लाख लिटराचे सुवेज प्लांट बांदतले हे मोला खंयसर बांदतले आनी कशे बांदतले 4 माळी सकयल वचून तिका ट्रीटमेंट प्लांट घालून हेंचे सगळे गाणीचे उदक हे मोलाचे सगळे गाणीचे उदक तितून भरून ट्रीटमेंट करून ते ट्रीटमेंट करून खंय रिलीज करतले आमच्या तोयान रिलीज करतले ते. आनी जेन्ना हे तोयान हेच गाणीचे उदक वयतले तेन्ना कितें जातले इतले शेकड्यांनी हे चिंबळकारांनी तेन्ना एक आमचे तोयाचे पाड घालतले जे तोये आख्खे चिंबेल आख्खे मेर्शे आनी पणजे उदक सप्लाय करतले हे तोये हळू जावन मरतले. आमचो तिसरो पॉइंट तुम्ही केन्ना पळयला सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट गोंयान सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट गोंयान खंय तरी चलता सारके भाशेन पाट्यार वचा आनी थिंगा पळया सगलो घू मूत सगलो वयर सरता. सो जरी तर गव्हर्नमेंटाचे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट सारखे चलना ही आनी प्रायवेट ही जी गव्हर्नमेंट हिंगा मॉल हाडूंक सोदता हेजी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट करपाची गॅरंटी आहा हे चिंबळकारांनी चिंतूंक जाय. म्हाजो लास्ट पॉइंट जेन्ना आमी लोक असले प्रोजेक्टाक प्रोटेस्ट करता तेन्ना आमी फुडें सोदता बीजेपी आपणाची दादागिरी दाखयता. आतां कालूच बीजेपीन एक पोस्ट घातलेलो तेंचे ट्विटरान तुम्ही प्रोटेस्ट करता डिग्निटीन प्रोटेस्ट करात अशें करिनाकात आमचे लागीं 4 लाख लोक आहात 4 लाख बीजेपीचे लोक आहात. हांव तांकां सांगूंक सोदता आनी चिंबळकारांक आनी आख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता आमची पॉप्युलेशन जावन आहा 16 lakhs. तुम्ही तुमच्या लिमिटान रावात कित्याक तुमचे 4 लाख जे तुम्ही क्लेम करता आयज तुम्ही 2 लाख आसचे ना कित्याक तुमची दादागिरी जाल्यात. आणि तर आम्ही जे 12 लाख उरलेले 12 लाख एकठांय झाले तर तुमकां धांवचे पडटले गोंय सोडून वचचे पडटले. करून दिसतो बाब आता आणखी एक डीसीचा स्टुडंट पणजेचो 2 उतरां सांगतलो ग्लायड सर. Hi guys, I'm a student from GC. I'm a civil engineering student, and we deal with geology. My master's is in geostructural and geological things. So basically, what happens is these are aquifers. These help in absorbing the rainwater, and which in turn helps to purify and supply it back to the lake. So if the mall comes up here, these aquifers will be gone, which means there won't be any more absorption and transfer of water to the lake, which in turn when the mall comes, the sewage water, as sir said earlier, the sewage water will be transferred back to the lake, therein polluting the lake water, which in turn will be affecting the wildlife out here, the plants, the flora and the fauna, which will thereafter affect in a very bad way.
So the migratory birds and everything else, the fishes in the lake, they all will be dead, and this whole area will be laid to waste. Bye, Mara.